नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. काणकोणा बलात्कार केशींतल्या आरोप्याक पेडण्यां पुलिशेन बिरेस्तारा घेतलो ताब्यांत. बिरेस्तारा काणकोणांत क्रूर अशी घडणूक घडिल्ली. एका ब्रिटीश बायलेचेर आगळीक करून फरार जाल्ल्या आरोपीक ताब्यांत घेवप हें काणकोण पुलिशे मुखार आव्हान आशिल्लें. पुलिशेचो शोध वावरूय चालू आशिल्लो. सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान संशयीत आरोप्याक पेडणे पुलिशेन ताब्यांत घेतलो. रामचंद्र चंद्रलप्पा ह्या तमिळनाडूच्या 30 वर्साच्या आरोप्याक पुलिशेन ताब्यांत घेतला. हो आरोपी मोरजे चोरी प्रकरणांत फितूर आशिल्लो. पेडण्यां पुलिशेन चोरीचे गुन्यांव नोंद करतकर आरोप्याक बलात्कार प्रकरणांत काणकोण पुलिशेच्या सुवादीन केलो. पुलीस ह्या संदर्भात फुडलो तपास करता. मात अशा प्रकरणाक लागून गोंयच्या पर्यटनाक फटको बसपाक शकता. अशा घडणुकांक लागून गोंयचें चित्र पर्यटकां मुखार पिड्ड्यार जाता. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.